Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. What made you to enter in the politics? I was interested. I have been for some time. I just had children, so I had to wait for them to get a little bit older at least. Now I think I'm ready to start. CCP was the right start you feel for him? Yeah, I think so. The local issue basically. This was a local issue. He can come to know offhand. He's yet to meet the people of his ward. He'll be meeting in this a day or two, and then he will get to know them and get to know the problems of his ward. कॉन्फिडन्स आसा जशें आमच्या बाबुशान सांगला की तिसाची तिसूय सिटां येतली इनफॅक्ट आमची तेंची 15 तरी हेतून वॉर्डांनी म्हाका दिसता डिपोजीट सुद्दां जप्त जातले तेचे कडेन कॅन्डिडेट मेळना लोकांक फोर्सान ते रिक्वेस्ट करता राव म्हणून अशी तेंची परिस्थिती जाल्ली आसा ओपोजिशनाची तेंची म्हणजे आमच्या ओपोजिशनाची तुमी जाणा आसता सांगपाची गरज ना ते फुडें येना ओपनली फुडें येना भितर जावन कारवाई करता तेंची म्हाका दिसता 15 तरी वॉर्डांनी डिपोजीट जप्त जातले आनी त्यांचा व्हाईट वॉश जावपाचो आसा तिसूय सिटां आमची निवडून येतली. See what happens is when Sir is there, Babush Mansara and Jennifer Mansara, they support. I don't think that is a problem. It is going to be a whitewash in our ward. How do you see your father's support also? Yeah, my father has been there in the corporation for a while. I will seek his advice and blessings for him. Babush and Yatin getting together is an advantage for Kannada. Definitely. And plus BJP is support also there. We were always together. Because some are not happy, some are not satisfied. बारीक इलेक्शन आसता पळय तेन्ना थोडे जाण हे नाराजी आसता पूण ते कितें आहा धरून काही दीस गेले उपरांत ऑटोमॅटीक तांकांय कळटा पार्टीचे वर्किंगूय त्या दृश्टीन आसता आनी ह्या नेमें कितें न्हू ह्यान पयलीं तशें जातालें नाराजी आसता न्हू कोणाक एक दिसता आपल्याक टिकेट आसची आपल्या कितें तरी फुलफील जायना म्हणून आज जे इलेक्शन आसा हे CCPचें इलेक्शन आसा पणजे शहराच्यो ज्यो कितें समस्या आसा कांय लोकांक दिसता की आपली एक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आसा आनी आपल्या कंपनीच्या मार्फतूच पणजेचें कामां सुटावे जावंक शकता विष्णू सारकिल्ले बरे लोक आसा जे आपल्या वॉर्डा खातीर बरें योगदान दितले आमच्या पक्षाच्या भायरूय वचून आनी खुबशे बरे लोक ह्या हातून फुडें येतले कशें म्हाका दिसता सो अशा लोकांक आमी सगळ्यांनी पणजेकारांनी जस्ट एज दत्तप्रसाद नायक किंवा सिद्धार्थ किंवा खंयची पॉलिटिकल पार्टी सोडून प्रत्येक पणजेकारान आज तांच्या फाटल्यान ठामपणे उबे रावपाची गरज आसा. You have to have dialogue with everybody. We are here for the city. हांव शहरा खातीर काम करता हांव म्हज्या पर्सनल खातीर काम करना आनी डेफिनेटली कोण जर त्याच डायरेक्शनान वता तर सगळ्या बरोबर वचपाक कितें आनी कांय लोकांक जर इतकेच कॉन्फिडन्स आसा जाल्यार इतके डिलिमिटेशन करपाचें इतके वॉर्ड फोडाफोडी करपाची कसली गरज आशिल्ली इफ यू आर अ मॅन यू हॅव टू फेस द एक्झिस्टींग सिट्युएशन. म्हाका पूर्ण खात्री आसा आयज विष्णू असले शिकिल्ले मनीस आमकां जाय CCP नवे कायदे करपाक आमचे पे पार्किंगाचो घोळ घाला तो सारको करपाक हे जे कॅसिनोचे जे आमचे शहराचे नत्रदृश्ट आसता हे जे कॅसिनो करून तांचे मोडपाक गेल्ले आसता ताणीच तांकां पायऱ्यो बांदून दिल्या हे सगळें ना करतलो जाल्यार बरे मनीस ते वचपाक जाय म्हाका दिसता CCPचें हें इंडिविज्युअल बेस्ड इलेक्शन हांव एक पणजेचो नागरीक हांव हांगा जल्मला म्हजी जबाबदारी जाता एज अ सिटीजन ऑफ पणजे की एक बरें टिमीच्या हातान हें शहर जिखपाक जाय पूण भारतीय जनता पक्षान हांगा एनावन्सूय करूं ना म्हाका हांवें काय खंयच अध्यक्षाचें ऑर आनी कोणाची प्रेस कॉन्फरन्स पळोवंक ना कोणी पळयल्यार म्हाका करेक्ट करचें.